नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर हे कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आजचा विषय असा करियर इन लॉ आणि आमच्यामध्ये असतात प्राचार्य प्रभाकर तिमले. सर स्वागत तुमचे. सर असे म्हणतात की शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये. असे जरी असले तरी आम्ही केन्ना ना केन्ना कोर्टान वतात आणि एक ॲडव्होकेट म्हटलें लॉ म्हटल्यानंतर ताजो संबंध कोर्टाकडे येता असो एक आमचो समज आसा. तर हो कितपत बरोबर? म्हणजे एखादो वकील जाता, एखादा लॉ घेवन कितें करता जाल्यार ताका फक्त कोर्ट हेंच ताजें कार्यक्षेत्र आसा काय ताच्या भायरूय ताका कितें काम आसता? जे पळय कायद्याचें पळय शिक्षण पळय आसा तातूंतल्यान एक मेजर जो कॅरियर पळय आसा तो लिगल प्रॅक्टिसाचो. आनी लिगल प्रॅक्टीस पळय आसा ती एक कोर्टां भितर म्हणल्यार न्याय संस्थे भितर. आनीक न्याय संस्था जेन्ना पळय म्हणटात तेन्ना लोवर ज्युडिशरी आसता आनी हायर ज्युडिशरी आसता. सो लोवर ज्युडिशरी पळय आसा ती खूब स्कोप आसा फॉर लिगल प्रॅक्टीस. आनी दुसरें आतां नवें येता म्हणटा तें ट्रायब्युनल्स. ट्रायब्युनल्स म्हणटा की आमी क्वाजी ज्युडिशियल बॉडीज म्हणटात. न्याय संस्थे भशेनूच त्यो, पूण त्यो ट्रायब्युनल्स अश्यो म्हणल्यार दर्या आतां बायलांची ट्रायब्युनल म्हणल्यार विमेन्स इश्यूज घेवपाचे, भुरग्यांची ट्रायब्युनल म्हणल्यार ज्यो पळय चायल्ड पळय भुरग्यांचे तर्फे पळय ज्यो पळय लिटिगेशन पळय जाता त्याचे खातीर एक वेगळी ट्रायब्युनल आसा. मागीर ग्राहकाची ट्रायब्युनल आसा. मागीर लँड ट्रायब्युनल म्हण आसता, मागीर लेबर ट्रायब्युनल आसता. सो हे एरिया भितरय कळ्ळें तुका एक नवी जो एंट्रंट पळय आसा ह्यो सामक्यो एरियाज विच आर ऑलमोस्ट आय कूड से तितले लोक ती नात वेकंट एरियाज. आतां प्रॅक्टीस म्हणटा एक भाग जालो, पूण जर तर कायद्याचें ज्ञान पळय आसा तेन्ना खूब क्षेत्रांक गरज आसता जी. एक आसता तें प्रशासनाक, सरकारी प्रशासन पळय आसा तातूंत भितर म्हणल्यार लिगल नॉलेज आशिल्ले मनीसबळ जाय. तें धरया तूं लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटर नाल्यार लॉ डिपार्टमेंटर नाजाल्यार तुका जी पळय सरकारी आस्थापन पळय आसतात आमी पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स म्हणटात थंय म्हणल्यार लिगल नॉलेज आशिल्ले मनीसबळ जाय. डेप्युटी ओके म्हळ्यार तूं कलेक्टर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटर सरकाराचे म्हळ्यार धरया तूं मामलादार धर, डेप्युटी कलेक्टर्स धर, कळ्ळें म्हळ्यार ती सगळ्या गरज आसता. मागीर दुसरी आनी गरज आसता ती खाजगी क्षेत्रांक. खाजगी क्षेत्रांक म्हळ्यार प्रायवेट कॉर्पोरेट सेक्टर वेवस्थापन, कळ्ळें तुका, म्हळ्यार प्रायवेट मॅनेजमेंट थंय आनी आतां खूबच गरज आसा. खूब गरज. पयलीं कितें दिसतालें की जे पळय लिगल ऑफिसर पळय आसात ते फक्त लेबर आनी HR डिपार्टमेंटा जाय म्हूण. आतां कॉर्पोरेट क्षेत्रांक कॉर्पोरेट लॉ डिपार्टमेंट म्हणून वेगळो आसता. आनी आतां तर अशें जालां म्हळ्यार गेल्ले एक 4-5 वर्सांक कॉर्पोरेट सेक्टर पळय आसा ते एक सेपरेट आपल्याचो लिगल फोर्स निर्माण करतात. कित्याक तांकां आतां लिगल नॉलेज आशिल्ले मनीस तुगेले नियोजन पळय करतात, नियोजन आनी स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग पळय करतात तातूंत भितर लिगल नॉलेज आशिल्ले मनीस जाय. कित्याक तूं जर पळयलें लिटिगेशन वाडत चल्लां. कळ्ळें तुका, म्हळ्यार तुगेलें एनवायरमेंटल लिटिगेशन वाडत चल्लां. मागीर तुका आतां बिकॉज ऑफ द चार्जीस ऑफ करप्शन आनी फेवरिटिजम ती लिटिगेशन वाडत चल्लां. सगळी स्कॅम्स पळय आयल्यात मागीर तुका कळटलें आतां सुप्रीम कोर्टान केदें व्हडलें लिटिगेशन चल्लें तें. सो बिझनेस अंडरटेकिंग्स पळय आसात, बीग कॉर्पोरेट्स पळय आसात तांकां एक बरी फौज जाय म्हणल्यार ऑफ एडवोकेट जे पयलीं आनी कोणाचेर स्वता डिपेंड रावताले ते आतां स्वताच आपली फौज तयार करतात. आपली फौज तयार करता. हय, हे दोन भाग जाले. एक जाले ज्युडिशरी आनी दुसरो जालो प्रशासन, तिसरें जालें प्रायवेट वेवस्थापन म्हणजे प्रायवेट मॅनेजमेंट, प्रायवेट सेक्टर. आनी बाकी खूब एलायड एरियाज आसात जी कायद्याचें ज्ञान सामकें इम्पॉर्टंट आनी तसली तर मनीसबळ जर घेतलें तर त्या क्षेत्रांत तें बऱ्या पडटा. धरया उदाहरण धरया टॅक्सेशन, लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट, कळ्ळें कितें म्हणटा. आनी मागीर NGO जी पळय प्रोफेशनली पळय चलयतात NGOज, बिकॉज फायनली NGO कितें करता कायद्याचो आधार घेवन लोकांक जी पळय जी सुविधा दिवपा जाय, जी फॅसिलिटीज दिवपा जाय, कळ्ळें कितें म्हणटा, ती कायद्याचो आधार घेवन करता न्ही मुखार. म्हणटकर NGO प्रोफेशनली मॅनेज पळय करता तांकांय थंय तसले मनीसबळ जाय. हाचो अर्थ फक्त तुमी लॉ केल्या उपरांत म्हाका अमूक प्रकारची नोकरी जाय किंवा अशेंच जाय हो आग्रह धरप चुकीचें. म्हणजे आतां भुरगीं नॉर्मली कितें आसता एक प्रॅक्टीस करपाचें नाजाल्यार फायनल लॉ करून कितें करप शिकोवप बरें म्हणटात. पूण शिक्षण क्षेत्रांकय आतां लिगल शिक्षण हें वाडत चल्लां, इज एक्सपान्शन जायत चल्लां. शिक्षण क्षेत्रांकय म्हणल्यार तुका टिचर्साची गरज आसा. मागीर रिसर्च क्षेत्रांक लिगल रिसर्च, कळ्ळें. आतां कायदे इतले आयल्यात पूण ते कायदे लोकां मेरेन पावता काय ना, ते कायद्याचे विकनेसीस कितें आनी ते कायदे कशे मॉडिफाय करपाक जाय ते लोकां मेरेन पावचे जाल्यार म्हळ्यार फायनली लॉ
इज एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ हे सोशल research इंजिनियरिंग. हे विद्यापीठी स्तराचेर रिसर्च विद्यापीठ स्तराचेर असता, प्रायव्हेट आस्थापन असतात जे लिगल रिसर्च असतात. मागीर लिगल पब्लिकेशन्स वाडल्यात. पयलीं लिगल पब्लिकेशन्स म्हणल्यार एक दोन आसतालीं. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची केसीस म्हण छापपी ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR म्हण एकच येतालो. आतां तुका मासीक येतात, म्हणल्यार म्हयन्याळे येतात. आनीक जे पळय इतल्यात पळय लिटिगेशन वाडलां आनी इतली ट्रायब्युनल्स वाडल्यात म्हणटकर लिगल पब्लिकेशन्स वाडल्यात. सो त्या क्षेत्राकय ती मनीसबळाची गरज आसा. क्षेत्र वाडत क्षेत्र खूब आसा. आनी एक लास्ट एक सांगता हांव की लॉ केलो म्हणून आपणें लिगल क्षेत्रच आपणावचें म्हणना. म्हणजे जे पळय खंयचोय ग्रॅज्युएट पळय आसा, जर आर्ट्स सायन्स कॉमर्स ग्रॅज्युएट, ती क्षेत्र पळय जी पळय मोकळी पळय आसात तांकां, तितली क्षेत्रां लिगल क्षेत्राकय मोकळी आसात. आनी आतां तुवें जर तर एक ग्रॅज्युएशन इन लॉ तर केलें, तुका बँकिंग क्षेत्र मोकळें आसा, इन्शुरन्स मोकळें आसा, आनी त्या क्षेत्रांत लॉ केल्ल्याचो म्हणून एक फायदो. मागीर तुका तुगेलें कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री मोकळी आसा. म्हणजे प्रत्येक कडेन एक लिगल ज्ञान आशिल्लें मनीसबळ जाय. ओके सर, जे एखाद्या भुरग्याक जर लॉन करियर करपाक जाय जाल्यार ताका खंयच्या प्रकारचें शिक्षण घेवपाक जाय आनी ताज्या गोंयांत संदी कश्यो आसात आनी गोंया भायर कश्यो संदी आसात? आतां लिगल इन्स्टिट्यूशन्स तर आमी तर तांचो जर नियाळ तर केलो तर नॅशनल लेवल इन्स्टिट्यूशन्स थोडी आसात. जशें आतां आमी तुका जर मॅनेजमेंट वेवस्थापन जर शिकपाक जाय तुका नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स म्हणून आसात न्ही, जशें आतां आमी IIMs म्हणटात पळय, नाल्यार थोडी इन्स्टिट्यूशन अशी आसात ती जाची कॅटेगरी यू कॅन कॉल देम एज ऑफ नॅशनल लेवल. त्या भशेन तुगेले फॉर लिगल एज्युकेशन तुका नॅशनल लेवल इन्स्टिट्यूशन्स आसात. पयलेंच याद येता म्हणटा ती नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी बँगलोर, ते पयलेच स्थापन जाल्लें. ताजे नंतर मागीर आयलीं खूब इन्स्टिट्यूशनां. नॅशनल लॉ युनिवर्सिटी जोधपूर म्हण आसा, आनीक मागीर आसा तुका गुजरात नॅशनल लॉ युनिवर्सिटी एट गांधीनगर, MET लॉ स्कूल दिल्ली, मागीर नॅशनल नालसार म्हणून म्हणल्यार नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडीज अँड रिसर्च नालसार हैदराबाद. सो ही यू कॅन कॉल देम एज नॅशनल लेवल इन्स्टिट्यूट्स. मागीर थोडी अशी कॉलेजीस आसात तांकां एक नॅशनल लेवल स्टँडींग आयलां बिकॉज तांकां एक हिस्ट्री आसा आनी तांची एक क्वॉलिटी एक प्रोग्राम पळय आसा ताका लागून. तातूंत भितर याद म्हणजे उदाहरण दिवपाक म्हणजे गव्हर्मेंट लॉ कॉलेज मुंबय, मागीर गव्हर्मेंट लॉ कॉलेज केरला, म्हणजे अशी थोडी इन्स्टिट्यूशन आसात. आनी पुण्या भितर बरी क्वॉलिटी इन्स्टिट्यूशन आसात. सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, मागीर तुका ILS लॉ कॉलेज. गोंया भितर 2 कॉलेजीस आसात. एक आमकां पणजे आसा सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, आनी दुसरी आसा ती मडगांवां, दॅट इज गोविंद रामनाथ कार्य कॉलेज ऑफ लॉ. आनी ह्या कॉलेजीन एडमिशन घेवपाक तांचो एंट्रन्स म्हणजे खूब जाण एप्लाय करतले आनी सीट लिमिटेड आसता. सो एंट्रन्साचे कशें प्रोसिजर? आतां कितें आसा, तो कोर्स पळय आयला नवो आफ्टर द +2 स्टेज 5 year लॉ डिग्री कोर्स, ताका एंट्रन्स एग्जाम आसता. सो 12वी नंतर ते एंट्रन्स एग्जामी बसप. ती एंट्रन्स एग्जाम म्हणल्यार इट इज लायक ए म्हणल्यार तुका टेस्ट ऑफ रिजनिंग कळ्ळें म्हणजे ती लॉचेर एग्जाम न्ही, ती लॉचेर एग्जाम न्ही. तुका ते कायद्याचें ज्ञान आसपाक जाय म्हणना. लँग्वेज हय, टेस्ट ऑफ इंग्लीश लँग्वेज, टेस्ट ऑफ रिजनिंग, आनीक समटायम्स अशें एक न्युमेरिकल एबिलिटीज टेस्ट, आनीक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा म्हणून. म्हणजे जनरल जे पळय इवन पळय बँक रिक्रुटमेंट क्लॅरिकल रिक्रुटमेंट टेस्ट पळय करतात त्या भशेन एक तो टेस्ट असतो जनरल. म्हणजे तुका एक एप्टिट्यूड तुजो पळोवपाक की एक डेटा तुका दिलो तूं तो इंटरप्रेट करपाक शकता काय ना, आनी ताजे वेल्यान तें मागीर सिलेक्शन जाता. सर, एक प्रश्न जो आमकांय पडलो आनी म्हाका हांव 12th जाल्ल्या उपरांत जो आयल्लो की 12वी उपरांत केल्ले लॉ आनी ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत 3 वर्सांचो केल्लो लॉ, हातून फरक कितें? आनी तेन्नाच्यान एक समज गैरसमज आसलो की आतां ग्रॅज्युएशन नंतर तो लॉचें हें बंद जातलें किंवा हेका खूब वेटेज आसा कारण हो 5 वर्साचो लॉ. तेन्ना खरें कितें? कळ्ळें. दोनी पळय कोर्स पळय आसात. एक आसतो आफ्टर 12th, एक आसतो 5 year लॉ कोर्स म्हणटा ताका. ताका 5 year लॉ कोर्साक 2 भाग आसात. पयलीं 2 वर्सां म्हणटा ताका प्री लॉ म्हणटात, आनी मागीर तो 3 year तुगे तातूंत भितर चड लिगल विशय आसतात. आतां जो पळय 5 year लॉ पळय करता आफ्टर 12th, तो तुका निमाणें जी पळय तुका पळय सर्टिफिकेशन पळय मेळटा ताका आमी डिग्री म्हणटात, ती तुका BA LLB आसपाक शकता, BSc LLB आसपाक शकता,
नाल्यार बीकॉम LLB आसपाक शकता. ओके आतां गोंया भितर फक्त आसता BA LLB. ओके म्हणजे 5 वर्साचो करून तुमकां ग्रॅज्युएशनाची डिग्री मेळटा करेक्ट नॉर्मली. करेक्ट. आतां आमी पळय वोदू पळय सांगिल्लें की नॅशनल लॉ युनिवर्सिटी जोधपूर पळय आसा, सो तांचे कडेन BA LLB आसा, बीकॉम LLB आसा आनी BSc LLB आसा. म्हणल्यार कितें की पयलीं तुका 3 वर्स पळय आसात, तातूंत भितर ते थोडे सायन्स सब्जेक्ट्स आसतले नाल्यार कॉमर्स सब्जेक्ट आसतले एलॉंग विथ कायद्याचे विशय. सो त्या भशेन तुका ती डिग्री मेळटा इंटिग्रेटेड पण गोंया भितर आसता ती फक्त BA LLB. ओके पण हाजो भितर फरक कितें म्हणजे फरक म्हणजे दोन्ही प्रोफेशनल कोर्सेस. म्हणजे ग्रॅज्युएशन शब्दान विचारपाचें जाल्यार नोकरीच्या बाजारांत कोणाक वेटेज चड आसता? आय नो नोकरीच्या बाजारांत तशी म्हाका दिसता वेटेज दोगांकय सेम आसतली दोन्ही प्रोफेशनल कोर्सेस. ओके पूण डेफिनेटली आतां जसो 5 year डिग्री कोर्स जसो गती घेता तशी जो मनीस पळय एक 5 year लॉ पळय कोर्स पळय करता ताका चड मातशी प्रायोरिटी आसतली म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट मार्केटाक. पूण प्रॅक्टीस जी पळय करपाक जाय ताका व्हडलो फरक पडपाक ना अशें म्हाका दिसता. एम्प्लॉयमेंट मार्केटाक कितें आहा जो मनीस 12वी नंतर लॉ स्टडीजाक वता म्हणजे एम्प्लॉयर जो पळय रिक्रुटमेंट एजन्सी पळय आसता ती कितें समजता की वो हॅज फिक्स द कॅन्डिडेट द स्टुडंट त्या विद्यार्थ्यान आपल्यालो कॅरियर म्हणटा तो सामको फिक्स केला तकल्याक आनी कित्या खातीर तो 12वी नंतर तो लॉ हातूंत भितर तो जनरल एज्युकेशनाक गेलो ना. बरोबर. अदरवायज प्रोफेशनली बोथ आर द सेम. तशें कितें आसता न्हू आतां पळय 3 year कोर्स पळय आसता आफ्टर ग्रॅज्युएशन म्हळ्यार तुवें खंयचें एक बेजीक ग्रॅज्युएशन करपाचें आर्ट्स सायन्स कॉमर्स इंजिनियरींग. ओके इवन यू कॅन डू आर्ट्स सायन्स कॉमर्स इंजिनियरींग फार्मसी मेडिकल ऑल्सो तसो कांय प्रॉब्लेम ना. एनी बेजीक ग्रॅज्युएशन करून मागीर 3 year पळय लॉ पळय करता तोय कोर्स इक्वली गूड. म्हळ्यार कितें आहा तो कोर्स भुरगो पळय करपा पळय वता तेन्ना ताका एक मॅच्युरिटी लेवल आयिल्लें आसता हे कायद्याचे विशय समजुपाक. आनी हो भुरगो जो 12वी नंतर पळय वता ताका मॅच्युरिटी लेवल मागीर येता एक पयली 3 वर्स जातकर. बरोबर. पण प्रोफेशनली बोथ आर द सेम. ओके गोइंग टू प्रोफेशन. ओके सर एखाद्रो तुम्ही बदल म्हटले की क्षेत्रां खूप वाडटा पण एखाद्रो जो लॉ करता ताजें एक प्रमुख ध्येय आसता की आपण कोर्टान उबो रावचो. करेक्ट. तर तशी जर ताका प्रॅक्टीस करपाक जाय जाल्यार कसले एग्जाम दिवची पडटा काय तो लॉ जाल्या उपरांत ताका प्रॅक्टीस करपाक मेळटा? करेक्ट. पयलीं कितें आशिल्लें की हे 2010 साकून सुरू जाला. 2010 पयलीं कितें आशिल्लें की तुका एक फावटी लॉ डिग्री मेळ्ळी तुवें बार कावन्सील ऑफ इंडिया पळय आसता तातूंत भितर ती रेजिस्टर्ड जावप आनी बार कावन्सील ऑफ इंडिया मागीर सनद दिता. सनद म्हणल्यार लायसन्स प्रॅक्टीस करपा खातीर लायसन्स. ओके आनी हो एक प्रोफेशनल कोर्स आनी त्या प्रोफेशना भितर एथिक्स उरचे आनी थोडे रेग्युलेशन्स उरची आनी ते कोणी अनएथिकल बिहेवियर जालें जाल्यार ताजेर एक म्हणजे कायदेशीर प्रमाणान ताजेर एक कितें विचार जावचो म्हणून बार कावन्सील ऑफ इंडिया आसा बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल प्रोग्राम. तशें प्रत्येक प्रोफेशनल कोर्सीस पळय आसात जर चार्टर्ड अकाउंटन्सी कंपनी सेक्रेटरी तांचे कावन्सल आसताच. म्हळ्यार ते प्रोफेशनाचेर देखरेख दवरपाक ते कावन्सल आनी ते प्रोफेशनाची प्रमोट करपाक ते कावन्सल. सो बार कावन्सील ऑफ इंडियाची सनद घेवपाक जाय. आतां 2010 ताणें कितें केलें बार कावन्सिलान ताणें केलें की आतां लिगल एज्युकेशन इतलें एक्सपांड जालां की जे पळय प्रॅक्टीस करपा पळय येतात तांकां एक मिनिमम तांचो एक स्टँडर्ड घालचो कित्याक ते वेगळे विद्यापिठांतल्यान येतात वेगळे कॉलेजींतल्यान येतात. सो एक युनिफॉर्मिटी मातशी येवची. युनिफॉर्मिटी म्हणजे टोटल युनिफॉर्मिटी न्ही एक मिनिमम स्टँडर्ड. सो जो प्रॅक्टीस करपा पळय येता ताका एक एंट्रन्स बार कावन्सील रेजिस्ट्रेशन करपा तर जाय सनद तर मेळपाक जाय तुवें बार कावन्सील एग्जामीक बसपाक जाय आनी तातूंत भितर ती एग्जाम पळय आसता दॅट इज टू टेस्ट युअर बेजीक स्किल्स इन लॉ. नॉट व्हेरी हाय स्किल्स इन लॉ. नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम. बेजीक स्किल्स इन लॉ आनी तुज्या हांगा भितर ती एनालिटिकल एबिलिटी आसा काय म्हणजे एप्लिकेशन ऑफ लॉ टू प्रॉब्लेम्स अशे तरेची एक मल्टिपल चॉयस एक एग्जाम आसता मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाची आनीक ती एग्जाम पास जातकर मागीर तुका सनद मेळटा. खंयचोय भुरगो प्रॅक्टीस करपाक जाय जाल्यार आतां बार कावन्सील एग्जामी बसपाक जाय 2010 नंतर. पण अशें न्ही की खंयच्या तरी एडवोकेटाच्या अंडर तुवें ना ताची गरज कांयच गरज. सर आनी एक हांवें एक शब्द आयकलो की सॉलिसिटर म्हणून हय हय तो आनी जो वकील प्रॅक्टीस करता हातूंत फरक कितें?